गोंयच्या शिमेवेल्या पांचूय चेक नाकावेल्या PWD एक्सायज आनी पुलिसांक खंयच्योच गजाली धडनात. टॉयलेटीची वेवस्था ना, कांय कडेन फोनाची वेवस्था ना, कांय कडेन सारक्यो लायटी ना, जाल्यार कांय कडेन नाक्यार स्पीड ब्रेकरूच नाशिल्ल्यान गाडयो वारे कशे पासार जातात. सारकी शेड नाशिल्ल्यान पावसात तर सगळ्यांचेच हाल. पर्वरे विधानसभेच्या गेटीवेले पुलिसांचे तेच चेक नाके सांबाळटले काय जीव? प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. गोंयच्या शिमेवेल्या पांचूय चेक नाक्याचेर PWD एक्सायज आनी पुलिसांचे चेक नाके आसात. मात तांकां एक गजाल दिल्या जाल्यार एक गजाल ना. नाक्यावयल्या स्टाफाचे दिसपट्टे हाल. गोंय विधानसभेच्या गेटीवयल्या पुलिसांची परिस्थिती पळयात. ह्या मेन गेटी भितर विधानसभा संकुल, मंत्रालय आनी सचिवालय आसा. गेटीर 24 वरां पुलीस आसतात. बायलो पुलिसूय गेटीर आसतात. स्टाफाक गेटीर टॉयलेटीची वेवस्था ना. टॉयलेटीक वचपाचें जाल्यार गेट सोडून विधान भवनांत वचचें पडटा. दाट पावसात गेटीवयल्या पुलिसांचे सापूत हाल जातात. प्रुडंटान गेटीवेली परिस्थिती शूट करतनाच रोखडोच तांकां आतां गेटीर लँडलायन फोन पावलो. नाजाल्यार इतलो तेंप पुलीस आपापल्या मोबायला वयल्यान कामां करताले. काणकोणा पोळेच्या PWD एक्सायज आनी पुलिसांच्या चेक नाक्यावेल्या स्टाफाचे तर सापूच हाल. टॉयलेट ना, उदक ना आनी बारीक बारीक घुडकशे नाके. टॉयलेट नाशिल्ल्यान ट्राफीक कमी जालें की स्टाफ आडसाक वचून आपलें काम करतात. गेटीर भितर सरतल्या टुरिस्टांक नाका नाका ते वास. थंय टुरिस्टांक येवकार दिवंक लायिल्ल्या बोर्डाचेर हॉस्पिटॅलिटीचें स्पेलिंगूच चुकलां. चेक नाको, थंयचो स्टाफ आनी त्या हॉस्पिटॅलिटीची तिगांची गत एकूच. पत्रादेवी पेडणेच्या चेक नाक्यार परिस्थिती म्हूण वेगळी ना. PWD आनी पुलिसांक टॉयलेट दिल्ली ना. एक्सायजाक स्वतंत्र टॉयलेट दिल्या. मात 24 वरां नळ अशे व्हांवत आसतात म्हूण तांचेय सगळें उगड्यारूच चल्लां. पत्रादेवीच्या चेक नाक्यार स्टाफाच्यो नित्याच्यो कटकटी इतल्यान सोंपिल्ल्यो नात. खंय टॉयलेट उदीक ना चडान उदीक ह्या चालू आहा पूण टॉयलेट काय ना. समज आतां तुमकां जर हेका वचपाचें आहा टॉयलेटाक जाल्यार भायर वयता. आमचे कडेन चॅकपोस्टार लायट ना, रातची स्ट्रीट लायट ना, त्यामुळे हांगा एक्सिडंट थोडे घडटा. तेन्ना आमी लेटर केल्लेले आहा आमच्या डिपार्टमेंटानसून. तेन्ना अजून काय जावंक स्पीड ब्रेकराचे आमी लेटर केल्ले आहा PWD. ताचे पयलीं कितें जाल्लें आहा? हेच्या पयलीं आमचे 2 जाण मेल्ले आहा सर गाडी मारून. तेन्ना आमचे कडेन हांगा आमची फॅसिलिटी थोडी ना, कमी पडटा फॅसिलिटी. तातल्या तातूंत मोल्या चेकपोस्टाचेर परिस्थिती मातशी बरी म्हणपाची. PWDच्या नाक्याचेर शेड ल्हान जाल्ल्यान मोठ्या पावसात मातशें हाल जाता. एंट्री फी वसूल करपाची काय जीव सांबाळपाचो तो तांकां प्रश्न. नाका नाका त्यो गजाली शिमेवयल्यान भितर सरतात. मनीस ते सामान धरून सगळें. सरकाराचे येणावळीच्यो म्हत्वाच्यो सुवाती त्यो. दर्यावेळांचेर टुरिस्टांक मोबायल टॉयलेट. चेक नाक्याचेर तें सुद्दां ना. लायट, फोन पयसूच उरले. असले परिस्थितीत स्टाफान बॉर्डरी सांबाळपाच्यो काय जीव? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. प्रधानमंत्री मोदीच्या इस्रायल भोंवडेच्या फाटभुंयेर भारतात इस्रायल नागरिकांक अल कायदाचो धोको आसा म्हूण इंटेलिजन्स एजन्सीनी अलर्ट दिला. दिल्लीतल्या एका खबरां संस्थेन दिल्या रिपोर्टा प्रमाण हो अलर्ट खास करून दिल्ली, गोंय, महाराष्ट्र आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या सेक्युरिटी एजन्सीक दिला. भारतांतल्या इस्रायली दूतवासांक स्वता सादूर रावन ते नजरेन थळाव्या सरकारा बरोबर शक्य ते उपाय करचो म्हूण अलर्टात म्हणलां. इस्रायलचो कॉन्सूल जनरल डेव्हिड इको निकतोच 2 दिसांच्या गोंय भोंवडेर येवन गेलो. इस्रायली नागरिकांचेर आकांतवादी हल्ले जावं येतात म्हूण इंटेलिजन्स ब्युरोन 4 राज्यांक एडवायझरी जारी केल्या. दिल्लीतल्या एका खबरां संस्थेन IBच्या एका सुत्रा कडेन जाल्ल्या उलोवण्या प्रमाण दिल्ल्या रिपोर्टान दिल्ली, गोंय, महाराष्ट्र आनी हिमाचल प्रदेशांत चडशे इस्रायली नागरीक येतात वा रावतात थंय हल्ल्यांची चड शक्यताय आसा. ह्या राज्यांनी कसलीच वायट घडणूक घडची न्ही म्हूण जतनाय घेवची म्हूण एजन्सीन एडवायझरीन म्हटलां. ह्या राज्यांनी मोठ्या संख्येन इस्रायली नागरीक आनी पर्यटक येतात. इस्रायल कडच्यान केंद्रीय एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान अलर्ट आयला ही गजाल गोंयच्या ATS विभागांतल्या सुत्रांनी प्रुडंटा कडेन मान्य केली. ह्या फाटभुंयेर भारतांतल्या इस्रायली दुतावासा कडेन सुरक्षा वाडोवची म्हूण अलर्टान म्हटलां. हालींच इस्रायलचो कॉन्सूल जनरल डेव्हिड इको 2 दिसांचे गोंय भोंवडेर येवन गेलो. प्रुडंटाक दिल्ल्या एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूवांत ताका आमी इस्रायलचे नजरेन गोंयचे सुरक्षेचेर विचारले. 26/11च्या हल्ल्याच्या भंयातल्यान इस्रायली भायर सरल्यात आनी भारतांतूच न्ही गोंयांतूय आदले भाशेन रुळल्यात म्हूण इको उलयलो. Well, we see that in the last few years, actually, the numbers have gone to the previous levels and even maybe increased. I think Israeli tourists are very interested in India generally and in Goa. Many of those who come do also visit Goa. About 40,000 or even a little more
Israeli tourists come to India every year. And about more or less the same numbers of Indians go also to Israel. The profile of the Israeli tourist is also changing. Today, it's both young people, but also families who are coming, and also retired people who are coming to India. Most of them, as I said, visit also Goa or pass through Goa. लष्कर ए तोयबाचो आकांतवादी डेव्हिड हेडलीन हणजूणच्या छाबडा हावजाची रेकी केल्ली. ताचेरूय ताका विचारले. तो म्हणटा असल्यो गजाली थळाव्या सरकारान थळाव्या कायद्या प्रमाण हाताळच्यो. We're not going to deal with individuals who had problems here in Goa. This is, of course, whoever breaks the law needs to be punished according to the law of the land. And I call for, every Israeli tourist to, of course, abide by all the laws of India. प्रधानमंत्री मोदी फुडल्या कांय दिसान इस्रायल भोंवडेर वचपाचो आसा. इस्रायलान वचपी तो पयलोच भारतीय प्रधानमंत्री. आकांतवादा आड मिशनान इस्रायल भारताचो खास पार्टनर. ते फाटभुंयेर आकांतवादी अपशकून करपाक शकतात म्हूण इस्रायली चड वावुरतात त्या राज्यांक हो अलर्ट दिला. ते खातीर सुरक्षा वेवस्था कडक उरची म्हूण इस्रायल आनी भारताच्यो सुरक्षा आनी गुप्तहेर संस्था एक सारक्यो एकमेकाच्या संपर्कान रावपाच्यो आसात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आयतारा कासावली पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. कासावली पंचायत वाठारांतल्या आरशी येवपा आशिल्ल्या 5 स्टार हॉटेला आड थंयचे लोक आवाज काडटात. पर्यावरण मंत्री अलिनाकूय हॉटेल आयिल्लें नाका. पंचायत म्हणटा पंचायत संचालकान खंय हॉटेलाक परवानगी दिल्या. ते शिवाय पंचायतीन 2.5 लाखांचो गैरव्यवहार केला म्हणून लोकांनी आरोप केलो. पंचायत म्हणटा 2.5 लाख मोडल्यात पावसाची कामां करपाक. ते एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेले हॉटेलवाले आणि म्हणूंक लागले जी आमी एलिगेशन करता ती बेजलस. आमी कांयच फ्रॉड करूंक ना. जर हांव कितें म्हणटा एडिशनल डायरेक्टरान तांकां उतरायेर ऑर्डर दिल्या. ऑर्डर तेंच्या हातांत पडोना, कोणाचे पंचायती पडोना, आमच्या हातांत पडोना. आमी पार्टी आहा तितून ती तेंचे फेवरान दिल्या. आमी तेंचे फेवरान दिवं, आमी कोणाचे फेवरान दिवं आमकां तें पडोना. आमी हॉटेल येवपाक दिवपाचें ना. ताका तर कापस्ता जाय आसल्यार हॉटेल बंद करून दाखय मी सांग. हांव एप्रिशिएट करता ताका. तो बारीक बारीक bush cutting जावं cleaning of drainage, other drainage which are PWD are doing the work. ते आम पडोना. Major work हा ते PWD करता. बारीक village drainage हा ते आमी all panchayats have agreed, taken a decision to clean with a master roll. There is a resolution. And whatever this 2,50,000 we have not done any work of rupees 2,050 lakhs. Village आमकां hotel नाक म्हणून. आनी जे मेरेन आमची बॉडी इलेक्ट जाली खंयच्या मेंबरान केन्ना हॉटेला सपोर्ट करूं ना. आनी आमी सदां पंचायत बॉडीन रेजोल्युशन घेयलो आमी करपा न्हय, लोकां बरोबर रावतले. काल पयर आमगे आनी मिटींग जाल्या, आमी लोकां बरोबर रावतले. आयजूय ग्रामसभा घेयला. थंयचे आमदार आनी पर्यावरण मंत्री अलिनाकूय आरोशी 5 स्टार हॉटेल आयिल्लें नाका. आरोशी पयलींच खंय 3 5 स्टार हॉटेलां आसात. आनीक कित्याक? First of all, it has to have all the clearances, which it does not have. Okay. I also want the WRD report, which has been done but has not been submitted. They submitted a copy. See, they had submitted one report to which I did not accept, which was not a report but giving advice to the company. Okay. Now, first of all, in a small village of ROC, how many 5-star hotels can you pack there? I think ROC has 2 5-star hotels. Third one is on the way, and this is going to be the 4th one. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊया एक विराम.